यज्ञिका क्यू करतना गीत गाऊया 810 पेज नंबर 5 देवा मुखार उबो रावच्याक. आमची मोदल्या फावो कोना फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. ताचे उतर कानार पडो जाल्याची वो कोणू चुरो कशा आमकां जिवी करच्या आयज देव आमचो उलयतलो. कशा आमकां जिवी करच्या आयज देव आमचो उलयतलो. प्रितीच्या भयणी भावानो, हे मिसाचें बलिदान हांव भेटयता पिडेन कश्टांच्या सगळ्या भाव भयणां पासून देव तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं, तांच्या कश्टा वेळार तांकां बुजवून दिवन दी म्हूण ह्या मिसा उद्देशी आमी मागुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, सुकणी देवाक दिनवासनी दिवन तांच्या वावराक ती गेली. मनीस मात्र देवाक वाखाणी करूंक तो फाटीं सरता. वाखाणी चड आनी चड गरजेची. ह्या मिसा वेळार आमी केरीत भाशेन मागुया आमचेर देवान वतलेल्या देण्या खातीर. देव आमचे सांगात आसा. जे कितें आमी मागता देव आमकां फावो करता. जायते फावटी आमी दुबाव दवरलेलो आसा. हाजे बॉक्सान आमी मागुया आनी फावो ते रितीन मिसांत आमी वांटो घेवया. आमी केलेल्यान वर्सुकीच्या बॉक्सान आतां आमी मागुया. देवाच्या काकुलतिकोलो मारून सगळे आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर्वदेवा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो वसगाने हांव सरून सांगता. मनान चिंतून हांव सरून वायट धोरणां बरें सोडून आमी जायती पातां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या बसो बेगीन सदांच आमकां मरी सगळ्या दुतान भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती कर प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूल करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां शासनाच्या जिविता फावो. आमेन. सोमिया काकुतकर, सोमिया काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, सोमिया काकुतकर. सोमिया काकुतकर. प्रार्थुया. कोण वड्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचे दयाळ दीस घाल. तुझ्या कृपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक अदीक बोड. भावार्थान, भरवश्यान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर. आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. हे आमी मागता आमच्या समेत तुज्या पुता उद्देशीन ते कर देव. ते सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे तेणे राजवो चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. जेरेमेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर म्हणटा, म्हाका अविस्वाशी जाल्ल्या पुता धुवानो परतून येयात. कित्याक हांव तुमचो एकलोच दोनी. दोर एका शारांतल्या एकल्याक आनी दोर एकल्या कुळींतल्या
दोगांक काडटलो आनी तुमकां सियोनांत हाडटलो. म्हज्या काळजा सारके हांव तुमकां गोवली दितलो. जानवायेन आनी समजिकायेन ते तुमकां चोरयतले आनी तुमी वाडोवन वाडोवन देस भोरतोच अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. तुमचे मदलो कोणूच नव्यान मरचो ना. सर्वेस्पोराच्या कराराची आप खंय आसा? ती तुमच्या मनांत येवची ना. तुमी तिचो उगडास करची नात आनी तिची तुमी आनीक सोद करची नात आनी ती आनीक बांदूंक चिंतची नात. तो काल पावतोच जेरुसल्याक सर्वेस्पोराचे शिवासन म्हणटलीं. सगलीं राष्ट्रां सर्वेस्पोराच्या नांवान थंय एकठांय जातलीं आनी आपलीं काळजां दारून करची नात. देवाचे उतर हे. देवाचे वड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. सगलीं म्हणुया, जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पोराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायेलाक शिपडायलो तोच तांकां जमा करता. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच तो तांकां राखता. जबाब: जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोळीस राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगलीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पोराची उत्तम वरदानां भोगूंक जोम्या जोम्यांनी लोटोन येतलीं. जबाब: जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां संतोशान नाचतलीं. तरणाटे आनी म्हातारे बरोबर आनंद भरीत आसतले. तांचें रुदन सोंपोवंक तांकां दितलो संतोश. तांकां बुजयतलो आनी दुखाचे बदलेक दितलो खुशालकाय. जबाब: जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गाराक सगळीं बी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचे उतर आयकूंक ते सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती खरेंच सुभागी. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमो मुयमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या सुसांग म्हणे होमतेलाचे उपास समजून घेयात. राजाचें उतर आयकता आनी ते समजना तो वाटेर ओंपलेल्या बिया सारको. देंवसार येवन ताच्या काळजान ओंपलेलें तें काडून व्हरता.
कडपी जमनीर पडलेलें बी उतर आयकता आनी रोकडोच ते उर्बेन मानून घेता तो मनीस, पूण ताका आपणा भितर फळानान आनी तो थोड्याच वेळार थीर उरता. त्या उतराक लागून कास्त वा धुमाळो येना फुडें ताचो विश्वास रोकडोच हालता. कांट्यांनी ओंपलोलें बी उतर आयकता तो मनीस, पूण ह्या संवसाराच्यो जास्ती आनी गिरेस्तकायची बोल उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. बरे जमनीर ओंपलेलें तें उतर आयकता आनी समजता तो मनीस. हो पीक दिता, एका 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. जेजू क्रिस्त देई प्रितीच्या भयणी भावांनो, भगीन पावल रोमकारांक बरोवन 10व्या विस्वरान 17व्या वळीन आमकां सांगता, भावार्थ देवाचें उतर आयकले निमती वाडटा. आज आमकां आमी प्रस्न विचारपा जाय, आमकां भावार्थ आसा? केन्ना आमचो भावार्थ हालता कश्ट निराशपणा वेळार? आज आमी आमचें लक्ष देवाच्या उतराचेर आमी दवरता काय? देवाचें उतर आमी आयकलें हांगासर. बी जावन आसा देवाचें उतर. जमीन आमचें काळीज. जेन्ना देवाचें उतर आमी आयकता, आमच्या काळजांत आमी घेता, तेन्ना तें बी वाडटा. देवाचें उतर वाडटा आनी आमकां नवें जिवीत दिता. नंतर देवाचें उतर कडपी सुवातेर पडलेल्या भाशेन जाता. आमी आयकता, जिविताक घालच्या फुडें तें करपून वता. आयज देवाचें उतर आमी कितल्या मापान आमी घरांनी आमच्या कुटुंबांत आमी वाचता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, थोडी हातयारां भावार्थाची आमी आपणावया. पयलें मिसाची भेट. मिसाचे भेटेन आमकां आयच्या दिसांनी आमकां वचपाक जायना. आमी घरांनी बसून मिसाची भेट आमी आयकता. आमी भावार्थान वांटो घेवया. दुसऱ्या भाशेन आमी पवित्र साक्रामेंतांत हाजीर जाता. भावार्थान हाजीर जाता. आर वी डिस्टर्ब्ड? पवित्र पुस्तकाचो आमची रूच वाडोवया. ह्या दिसांनी आमी लॉकडावन जाल्लें आसा. आज कितल्या भाव भयणांनी आमी निच्यो गेला, सदांच हांव पवित्र पुस्तकाचें एक चॅप्टर वाचता काय म्हणून. पळय प्रितीच्या भयणी भावांनो, देवाचें उतर आमकां भोळ दिता. तातूंत जेजू म्हणटा, मागात आनी तुमी घेतल्यात. आज आमी भावार्थान मागुया, आमचो भावार्थ गोड कर. आनी तेच भाशेन आज आकांत भरलोले आसा, भिरांत भरलोली आसा, ती पयस हांव जेजू म्हाका आदार दी म्हूण मागुया ह्या मिसा उदेशी. आनी आमचे मागणे बोळ करुया. आनी तेच भाशेन घरांनी तेच रोजार सायबीन माय लागीं सांगुया. आमचे निराशीपण, आमचे कश्ट सायबीन माय जेजू तावन आमकां मागून दिता. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, हें देवाचें उतर आमच्या काळजांत दवरुया. आनी जें कितें आमी देवाचें उतर वाचता, त्या उद्देशी आमचें जिवीत बरें जावन दी म्हूण देवाचो आदार आमी मागुया. आमेन. माथेचे भांगार करून शोभता
sutra Matidul आमचे जिणे Bangga korpo witrotmia Doya Bapa Bukti Pona Irkolotkia Jivitace Tuka Bukta Amce Vorda Tuka Bukta Amce Vorda Doya Bapa Bukti Pona Irkolotkia Jivitace Tuka Bukta Amce Vorda Tuka Bukta Amce Vorda म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वपुजता देव बापा मानता तसलें सामन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमचे आनी एका पयस शुभेच्छा आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक सर्वेस्परा आदी मागा वेगवेगळ्यो बोल्यो तुका भेटोवंक तुजे प्रोजेक्ट तुवें फरमायलय त्यो सगळ्यो आतां संपून जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें संपूर्णायक पावयलोय तसो जेजूचो योजना आसा आमी तुका भक्तीन ओंपतांव दोयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालय तशेंच आतां आमची जोन एकल्याची केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्ताचे सर्वणेक फायद्याचे जावन दी क्रिस्तांच्या सम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळसां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिनवासुया उयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपुदितर आनी ससनाच्या देवा सरकळे आनी सर्वतें जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी दिसांनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचे मोरान समरमतांव जिव्या बाबाडटान ताच्या पुनर्जिवनपण परगोडटांव तीर बरोवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक उतरेकतांव देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव पवित्र 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 धर्मराजो सर्वेस्पोर तो स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उसळगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उसळगी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरून सुवेच्या आदी ताणें गुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सुसांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची तेच परे जेव्हा जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी खोराराचें हें रगत फातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात
आतां सोगूट परगटुया. Jésus melo, Jésus জীবন চালা, Jésus novianie dolor. Jésus melo, Jésus জীবন চালা, Jésus novianie dolor. बापा जेच्या मरणासन पुन्हा जिवंतपणासो मी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविता सोंड आनी सडवण्याची खास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेचे कुडगो सेवतल्या मातसो मेजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पितुमेचेर विस्तरल्याचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमागान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरवोसो दवरमेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ फळें फावो कर. आमा समेस्तांची हांगाजीर आसल्याची दया म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाची मेळ संगती, भाग्यवंत सुजेती सोपती, भाग्यवंत दोम दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वपदवेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. पुतीच्या बहिणी भावांनो, देवाचें उतर आमी आयकलें. बरें बी 100 वांट्यांनी पीक दिवंक शकता. आज आमच्या जिवीत बरें जावंक जाय तर देवाचें उतर आमकां चड चड गरजेचें. ते उतराचेर आमचें जिवीत फुडें व्हरूया, देवाचो आदार मागुया आनी जेजून शिकयलें मागणी भावार्थान आतां आमी म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातळां बगोस आनी आमकां काळण्या पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवकसाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे न्याक आमी भरोशेन अत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदका काकुळटीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पोदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. समे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन तांबडे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी जे कुशो परमान तुका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी रासव चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोमे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक आसता तोंडान आमी शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सोमे जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव सहन करता. ते म्हजे सत्य आनी केस्तारी आसा, पूण तुज्या काकुळटीन म्हज्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद. भयणी भावांनो, ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयला आमी सगळीं आयज सुभागी.
Sumiabre म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शिवताना गीत गावया. D23 पेज नंबर 60. जिविताचें उदक जिविताचो उंडो. जिविताचे उदक हांव पियोंक येवचें ताणेल्यारो जिविताचो उदक हांव खावूंक येवचें भुकेल्यारो आमचो तो ताणेला तुका पियोंक आशेता आमचो भुकेला तुका खावूंक हांव देता आमचो ताणेला तुका पियोंक आशेता आमचो भुकेला तुका खावूंक हांव देता. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचे मायमोगाचे दीस घाल. सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें, तर आदल्या पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबतात असलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे सर्वपदाता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो सुद्दां तुमच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचूनयात जेच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां सगळ्यांक हांव धाडटां. देवाचे उडकार. शेवटा गीत गावया. F5 पेज नंबर 88. देवाचो आशिर्वाद. देवान आमचेर आशिर्वाद घालूं आपल्या मोगान आमकां सांबाळूं तुमचेर आपले मोगामोल फाकून संतोष आनी शांती आमकां दी. देवान आमचेर आशिर्वाद घालूं आपल्या मोगान आमकां सांबाळूं आमचेर आपले मोगामोल फाकून संतोष आनी शांती आमकां दी. संतोष आनी शांती आमकां दी.